कुठ्ठाळी जंक्शना कडल्यान वेर्णा उद्योगीक वसणुके मेरेनचो रस्तो जातलो येरादारीक बंद. घडये वर्सभर उरत बंद. येरादारी घुवणायतले वास्कोच्यान फातर्पेच्यान गोंय लागीं म्हणपाची वेळ येतली गोंयकारांचेर. गोंयांत सवाय सोरो मेळटा म्हूण तकली थंड उरता. ताका लागून उद्योजकांक येतल्यो नव्यो नव्यो कल्पना, सांगता केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू. एनडीए सरकाराचेर दबाव हाडपाक दिल्ली वतली सत्ताधारी गोवा फॉरवर्ड. विजय आनी दोनूय मंत्री बसतले धरण्याक जंतर मंतराचेर. 3 दिसाचे धरणे 11 डिसेंबराच्यान. सारजोरा ग्रामसभेत दिल्लीच्या बिल्डराच्या प्रकल्पाक खर विरोध. शेळे जमनीचेर येता 70 प्लॉट. पावसान गांवांत हुंवार येवपाची भिरांत. नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आनी हांव रवींद्र नायक. आतां खबरो विस्तारान पळोवया. दिसपट्टे तुम्ही मडगांवसान कुठ्ठाळच्यान पणजे प्रवास करता जाल्यार कान मोठे करून ही खबर आयकयात. कुठ्ठाळी जंक्शन ते वेर्णा उद्योगीक वसाहत मेरेनचो 3.5 किलोमीटर रस्तो सरकार बंद करता. ह्या रस्त्यावेली येरादारी वास्को चिखले मार्गान घुवणायतले. सुमार 18 किलोमिटराचो अतिरिक्त खार फातर्पेच्यान गोंय लागीं अशी म्हणपाची वेळ तुमचेर येतली. ही गजाल सामकी खरी. कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्ढानानय तशें मान्य केल्या आनी येरादारी पुलिशेनय. कुठ्ठाळच्या पुलाचे खांबे कुठ्ठाळे जंक्शना कडल्यान वेर्णेच्या टोयोटा शोरुमा मेरेन तयार आसात. तांचेर फातरी दवरपाक जाय आनी ते खातीर हो सगलो उद्देग. वास्को येरादारी पुलिशेचो निरीक्षक रॉय परेरान ही गजाल विस्तारान सांगली. It will be there. It's going on the road from circle, Kartani circle towards up to Toyota showroom. They require the road for what do you call it? Putting the slab. It's a pre-stretched concrete slab, so they have to mount it on the top. For that they will be putting heavy cranes and they cannot take the risk because there are chances that the slab may fall. So we cannot allow traffic to move below. So that is going on. Let's see. हे खबरेक भाजपाची कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्ढानानय मान्यताय दिल्या. वास्को कुठ्ठाळी मार्गाचेर आता अतिरिक्त भार पडटलो. ताचेर उपाय काडपाक आमदार सध्या व्यस्त आसा. There is no other alternative but to accept the diversion of the stretch of road from Kortaling Circle to Toyota showroom. However, we must bear in mind at all times that the traffic along the diverted route will increase tremendously, and the distance for the vehicles plying between Panjim and Margao and vice versa, as stated, will increase by nearly 18 kilometers. Therefore, well before the diversion is put into effect, I think the route of the diverted stretch of road has to be well marked by using necessary road signages. It has to be monitored by the police at all times. Similarly, the existing inner road diversions like the road diversion at Shindoli, Sankwal, Nauta, Church Street, Kelosi, Kurpavado, Marant, which may be resorted to by certain vehicles to cut short the time of travel, should definitely be monitored by the police, as these routes are also used by school and college going students. Allow two-wheelers and light motor vehicles along this closed stretch. Similarly, heavy vehicles should be given a definite time if they need to use this proposed diverted route. हे वाढीव येरादारीचेर पुलीस कशें नियंत्रण दवरतले असो प्रश्न सांकवाळेचो सरपंच गिरीश पिल्ले करता. शॉर्टकट मारपाक पळयतले आनी चडशे प्रॉब्लेम जातले आमचे सांकवाळ विलेजीन शांतादुर्गा टेंपल थिंगा एक एंट्री आहा. लोक थिंगाच्यान भितर येवपाचो पळयतले
थिंगा पळोवपाक गेल्यार थिंगा धाकलेशे रोड आहा 3 मिटर्स रोड आहा आनी इतले ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी इतले एक्सिडेंट जातले थिंगा. सेकंड ते आनी एक जंक्शन थिंगा जसिंतो आयलंडाच्या वयल्यान घेतो थिंगा इतले शार्प टर्न्स आहा आनी थिंगा एक्सिडेंट मोर एंड मोर एक्सिडेंट जावपाचे चान्स. सो तुमी सगळे आमकांय घ्या आमकांय आमच्या वांगडा मिटींग करा आनी कशें आमकां एक्सप्लेन करून एटलीस्ट इवनिंग टायम 7:30 to 8:30 9:30 7:30 अर्ली मॉर्निंग 7:30 इन द इवनिंग टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7:30 8 o'clock 7 o'clock वर काम चालू करा तुमी आनी बेश्टे अशें ब्लॉक करून फूल डे कितले दिसा लागून ती ब्लॉक करता तरी आमकां मातशें एक्सप्लेन करा आमकां. पणजे मडगांव मार्गार कुठ्ठाळी जंक्शनार सदांच येरादारीची कोंडय जाता. दर मिनटा ह्या मार्गावयल्यान 70 वाहनां येवच करतात अशें येरादारी पुलीस सांगतात. सकाळची 8 ते रातचे 8 ह्या 12 वरां भितर ह्या मार्गावयल्यान सुमार 50,000 वाहनां येवच करतात. हांगा येरादारीची कोंडय जावप हें आतां सच्चेच जाला. We have done a survey and we have found that per minute now, normal days, per minute there are 35 vehicles moving towards to and fro 35, 70. So you can imagine if there is an accident. Traffic normally gets congested when there is an accident. So the traffic calls for 5 minutes, say. You can imagine minimum 35 vehicles into 5 minutes. It comes to almost 100-150 vehicles in 5 minutes. सरकाराचो हो यत्न सुरू जातलो तेन्ना ह्या मार्गावयल्यान प्रवास करतल्यांक आमी हो प्रवास खुशालकायेचो जाव इतलेच म्हणटा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंयच्या पेयांच्या सेवनांत तकली थंड उरता. थंड तकलेंतल्यान भन्नाट कल्पना भायर सरतात. नव्या उद्योजकांनी गोंयांत येवचें. गोंयच्या पेयाचो अणभव घेतकीर नव्यो कल्पना सुचतल्यो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री सुरेश प्रभून म्हळां. फकत राजकी नजरेंतल्यान न्हय तर सुरेश प्रभूचे गोंयकारांकडेन रक्ताचे नाते आसा. तो गोंयचो जावूय. स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल व्हेंचर कॅपिटल उक्तावणा निमतान तो गोंया आयिल्लो. केंद्रीय उद्देगीक धोरण खातें आनी गोंय सरकारान ही कार्यावळ संयुक्तपणान आयोजीत केल्ली. गोंय सरकाराचे मध्य धोरण वेवसायिकांक कशें फायदेशीर आसा ते ताणें पटोवन दिलें. Because ideas are there, but to make idea into a form which can actually be converted into business opportunity needs some sort of a creativity. And creativity has always been seen comes when your mind is calm. And when you come to Goa, the mind becomes calm. And to make body calm, Goa government also reduced taxation on some of the beverages which can make your mind strong. भारतीय अर्थीक वेवस्थेचेरय प्रभू उलयलो. सद्याक भारताचो विकास दर $2.6 ट्रिलियन पावला. 2035 मेरेन हो दर $7.5 ट्रिलियन पावतलो अशें भाकीत प्रभून केलें. भारतीय उद्देगांक उभारी दिवप होच हे कार्यावळीचो हेतू. India is already 2.6 trillion and on the way to become 5 trillion. In fact, we have prepared a first time vision of $5 trillion economy, which we'll also try to circulate to you. But we'll email it to all of you. And that's in the immediate future. But $10 trillion is a certainty before 2035. India will be adding to its GDP $7.5 trillion in the matter of 15 to 16 years. Tell me any other economy which will be adding so much in such a short time with greater opportunity for success. When you go to the market which is completely settled, perfect regulation in place, everything is happening as predicted, the funder will never get returns that he expects. India infrastructure deficit is pretty large. We had to invest something like more than 10% into infrastructure year after year. But we failed to do that in the past and now we are catching up very fast. गोंयांक हे येवजणेचो केंद्रबिंदू करपाक प्राधान्य दिल्ल्यान आयटी मंत्री रोहन खंवटेन मंत्री सुरेश प्रभूचे उपकार मानल्यात. Our vision is to make Goa as one of the most preferred destinations as far as startup is concerned in Asia by 2025. If we need to make this, then we are looking at it to be a startup capital of the country, and that's what Mr. Suresh Prabhuji has told us. He has confirmed that he will make this as a startup capital of the country. Goa is a state who definitely want to thrive something out for our people in the community. We would like our startups to grow, those who are based in Goa and those who are based outside Goa who have come to Goa and set shops.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोवा फॉरवर्ड गोंय तशेंच केंद्र सरकाराचो भागीदार. तरी 11 डिसेंबरा सावन दिल्लीक जावपी खण पिडितांच्या आंदोलनात ते वांटेकार जातले. केंद्रीय खण कायद्यात दुरुस्ती करची आनी गोंयच्या पोरण्या लीजधारकांक खणी चलोवपाक दिवच्यो अशी तांची मागणी. दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानार जावपी ह्या आंदोलनात स्वता आपूण आनी आपले हेर 2 मंत्री वांटेकार जातले अशें गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आनी मंत्री विजय सरदेसायान सांगले. संसदेच्या हिवाळा अधिवेशनाच्या सुरवेत जावपी ह्या आंदोलनात गोंयभरांतल्यान हजारेक खण पिडीत वांटेकार जावपाची शक्यताय आसा. I will attend the protest in Jalpur. All 3 ministers of Goa forward as promised. We will be there. Mining. Yeah, mining. You will be there on 11. I will be there on the, all 3 of us. But the media will be engaged in Results. We may also get a good result for mining. No, but the point is that we have to stand firm on our word. I had promised them when they came to me that we would accompany them for a protest. So all 3 of us will be there at Jantar Mantar or Ramlila Maidan on the मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. हेर राज्यांतल्यान येवपी नुस्त्यार बंदी घातिल्ल्यान गोंयकार सध्या नुस्त्याक पादेशीर जाल्यात. पूण केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री सुरेश प्रभून गोंयचें नुस्तें फॉरेनाक धाडपाची येवजण आंखल्या. नुस्तें आनी मांस निर्यात करपा इतलें गोंय सक्षम आसा अशें प्रभू म्हणटा. फॉर्मेलिनाचो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर गोंय सरकारान भायल्या नुस्त्यार बंदी घातिल्ली. विरोधक म्हणटात गोंयांत फकत धाकटें नुस्तेंच मेळटात आनी व्हडलें नुस्तें भायल्यान हाडचें पडटात. प्रभूच्या मतान गोंयच्यो नुस्त्या उद्देग वट्ट 50 अब्जाचो. जपान आनी दक्षिण कोरिया सारकिल्या देशांक गोंयचें नुस्तें आवडटलें. भात आनी समुद्री उत्पन्नाच्या बाबतींत गोंय हें निर्यात केंद्र जावपाक शकता अशें प्रभू म्हणटा. For a state like Goa, the potential for export of marine products is unimaginable. There are only 3 products which account for 52% of India's agriculture export: rice, and marine products, and meat. If you make marine products, that itself can be $50 billion industry. And to do that, you have to do 3-4 things. One is value added, because we cannot just export primary products. We have to know value added products. Number 2, we have to diversify, because we cannot just make only same things. In case of marine products, you have to think differently, because if you are going to sell it to Japan or Korea. भारतातल्या जैव आनी शेतकी उत्पन्न निर्यातीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आयोजीत MSME इकोसिस्टम इन फूड प्रोसेसिंग ह्या परिशदेंत प्रभू उलयलो. जैव आनी शेतकी म्हालावयल्या निर्बंधाक मातशी थाकाय मेळटली अशें ताणें सांगलें. भारतीय शेतकी मळार वयर काडपा खातीर अबुधाबीचें गुंतवणूक प्राधिकरण $1.6 ट्रिलियन परस चड गुंतवणूक करतात अशें ताणें सांगलें. To make export possible, we remove all restrictions on organic foods as well as processed foods. For other agriculture products, depending upon the situation, we will remove the restriction, but all these 2 will be complete blanket removal. So if anybody wants to export organic products, want to export food, there won't be any restriction on that at all. Abu Dhabi Investment Authority, which is the world's largest sovereign wealth fund, with an investment of more than $1.6 trillion. They yesterday only met with them in Mumbai on 16th October. Yesterday they announced $50 billion of FAB plan for India, which our foreign minister signed with them in Abu Dhabi. That will invite almost more than 100 top global funds to come and make investments into India. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. शेतकी जमनीचें रुपांतर करून सुमार 70 भूखंड करपाच्या प्रकाराक सारजोरा पंचायतीच्या खाशेली ग्रामसभेत विरोध जालो. सुमार 28,000 स्क्वेअर मीटर जमनीचें रुपांतर केल्यार पावसाळ्यांत ह्या सुवातेर उदक भरून उरूंक शकता असो हुस्को थळावे उक्तायतात. पंचायतीन शुक्रारा खासा ग्रामसभा आपयल्ली. पंचायत म्हणटा अर्दी सुवात ह्यान पयलींच रुपांतरीत केल्या. जमनीच्या धनयान आपली जमीन दिल्लीच्या बिल्डराक विकल्या. ह्या सुवातेर हावजिंग प्रकल्प आयल्यार हुंवार आनी बाकीचे प्रश्न निर्माण जातले अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. कोणी म्हणे दिल्ली पार्टीन ते ती प्रॉपर्टी घेयला and the party is from Delhi
आणि जायत पार्टी इवन द प्रिवियस टर्म वेन आय वॉज अ पंच जायत पार्ट तेगे कोण मनीस येताले ते फिलींग करताले कितें करून स्टार्ट करताले मशिनरी घेवन येताले आनी मागीर थिंगा लोक ते सिमांता लोक आमकां फोन मारतालो ते बोर्ड मेंबर विल्सन आहा तेका फोन मारतालो आनी हांव दुसरे बोर्डान गेलें मागीर आमी एकठांय जावन आमी सगळीं थिंग वयतालीं आनी ते बंद करतालीं हें तुमी जाणें आसतलीं ऑलगोड आनी जायत दिसा ते आमकां मारून देखून ट्राय केला ती प्लॉट्स टेकींग ही हॅज डिसायडेड ही हॅज प्लॅन टू मेक 76 plots there as far as I know. 3 plots तरी ती जाली जाल्यार आमगे सारजरा बुडोन काबार जातले. इट्स लायक अ बेसीन देर उदका बेसीन बॉल म्हणटरी उदक जाता ओवरफ्लो ते ओवरफ्लो जातले आनी आख्खे सारजरा बुडटले. इट्स कम ऑन द पेपर दे हॅव सेड conversion will be done only for educational institutional educational purpose म्हणून educational आनी institutional thing कांय ना थिंग एक इस्कॉल येताले वा कितें येताले नथींग दे आर प्लॉट्स मेड 76 प्लॉट्स केले थिंगा. आर लोकल MLA इज ऑन द बोर्ड ऑफ TCP विजय चेअरमॅन आनी आमगे MLA थिंगा बोर्डार आहा म्हणून. सो म्हाका इतली दूख जाली I have not asked him. I had sent him a invitation to attend the meeting. He has not come. म्हाका फकत दूख जाली म्हणजे आमगे मनीस आम सजोकारान लीड दिन आम जिखून हाडलो. I don't know whether he knows about it. He should know because being on board he should know. आम इतू ते जिखून हाडलो सगळ्यान एकठांय जावन सजोकारांगे लीड मेळो तेका. He should be with us and I hope he will be with us. इतले म्हाका दिसता तो आमचे बरें आसतलो आनी आतां आमी सगळ्यान एकठांय जावन आमगे एक रेजोल्युशन आमी पास करूंक जाय. इट हॅज टू गो TCP हॅज टोल्ड मी द रेजोल्युशन फ्रॉम ग्राम सभा हॅज टू रीच देर बिकॉज दे हॅव गिवन अ 60 days नोटीस. विदिन 60 days वी हॅव टू डू इट. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घुवळी वखदाची प्रकरणां दिसान दीस उजवाडाक येत आसा. ही फावट मडगांव पुलिशेन शुक्रारा केल्ले कारवायेत सुमार 1,40,000 रुपयाचो गांजा जप्त केला. या प्रकरणात पुलिशेन थळाव्या पालिका गार्डना लागसार 26 वर्साच्या संतोष जाधव ह्या तरणाट्याक अटक केल्या. NDPS raid in MMC garden and caught one Subhash Santosh Jadhav, age about 26 years, who is presently staying at Roundfold and native of Bihar. And in his possession we seized ganja about 405 grams worth rupees 1,41,000. We arrested accused person under NDPS Act and our further investigation is in progress to ascertain the exact source of drugs. Previously also he was arrested by railway police in one theft case for commission of cable theft and some IMPC's theft in the month of August 2017 and he was convicted in the said case. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बायणा दर्यावेळेक समांतर कॉन्क्रिटाची धड बांदता. थळाव्या पारंपारीक नुस्तें मारपांनी ताका खर विरोध उक्तायला. आपल्या वेवसायाक ही धड बादिकार थारतली अशें ते कागाळ करतात. समस्या पयस केली ना जाल्यार आंदोलन करपाची तांणी शिटकावणी दिल्या. शुक्रारा सकाळी व्हडा संख्येन थळावे नुस्तेकार बायना दर्यावेळेर एकठांय आयिल्ले. वाठारांत आणखीनय बांदकामां चलतात. ताचो त्रास तांकां जातात अशेंय ते सांगतात. तांचे कडेन भासाभास केले उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी नुस्तेकारांक दर्यावेळेर वचपाक 6 वाटो दवरतात अशें उतर दिलां. गोयच्या रापणकारांचो एकवटाचो महासचिव ओलांसियो सिमोइसान ह्या प्रकरणा वयल्यान सरकाराक उजरून काडला. आता हो पळय स्टॉर्म वॉटर पळय आसा इतलो क्लोज टू द बीच बांदला. फर्स्ट हार्डली 50 meters टू द हायटाईड लायन. आता इतलो हायटीचो जेन्ना पळय बांदता कॉन्ट्रॅक्टरान नाल्यार PWD डिपार्टमेंटान पळोवंक जाय की फिशरमॅन हिंगा काम करता म्हणून. बीच ही फिशरमॅनाची बीच. आता आमी वेदर दीस स्टॉर्म वॉटर हे CRZ परमिशन आमकां कांय खबर ना. सो आमी कंप्लेन दिला कलेक्टर CRZ पोल्युशन बोर्डाक आनी PWD डिपार्टमेंटाक की आमकां ही जी एक्सेस पळय ब्लॉक केला ही ओपन करची. आतां सद्याक कॉन्ट्रॅक्टर येयला सायटीर आनी तेणें म्हणलां की आमी 6 जाग्याचेर हे पळय गटर पळय बांदला आमकां तुमकां ओपनिंग दितले म्हणून 2-2 मिटराचें. सो वी आर वेटिंग
कित्याक नॉयज पोल्युशनूय आसा. आयज राज्य पळय हे नॉयज पोल्युशन करता. दीस एबाव परमिशनेबल लिमिटेड रेजिडेन्शियल एरिया आसा, पूण कॉन्ट्रॅक्टर मात लोकांचें चिंतना. गटर बांदचे पयलीं हेणी चिंतोंक ना बाबा सकयल दर्या देगेर फिशरमॅन काम करताय आनी फिशरमॅन ते नुस्तें खातें घेवन वयर येवपा पडटा. आयज जरी तर हो इतलो हायटीचो गटर बांदलो जाल्यार नुस्तें आमी वयर कशें हाडपाचें. सो आमी काल कॉन्ट्रॅक्टराक मेळोन आयज आपयलोलो आनी सकाळ फुडें तोय कॉन्ट्रॅक्टर येयलो, जो पळय इंजिनियर आहा तो येयलो आनी ताका आमी बरे भाशेन एक्सप्लेन करून सांगलें बाबा हो जो पळय तुजो गटर बांदता आमकां नो प्रॉब्लम, बरो आहा तुजो, पूण हो जो गटर तुवें इतलो हायटीन बांदला, आमची बॉक्सां आसताय 70-80 किलांची बॉक्सां आसताय, ती 100 ते 200 मिटरांचेर सावन दोरयान सावन वयर रस्त्यार हाडूंक पडटा. आयज जरी तर तो इतलो हायटीचो गटर बांदलो जाल्यार तें बॉक्स आमी कशें हाडपाचें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. रामनाथी आनी कवळेच्या थळाव्या लोकांड सनातन संस्थेन घातिल्ली केस न्यायालयान भायर मारली. साधकांक फातरायले असो तांचेर आरोप आशिल्लो. पूण ही केस चलोवपाक जाय तितली पुरावे कोर्टा मुखार आयले नात. देखून 2009 सावन चलपी हे केशींतल्यान दुबावितांक निर्दोश सोडले. सनातनाच्या रामनाथी आश्रमाचो वेवस्थापकीय विश्वस्त विरेंद्र मराठेन 2009 वर्सा संकेत नार्वेकार, जितेंद्र सावंत आनी वसंत भट हांणी रामनाथी आश्रमात रावतल्यांचेर गुणे आनी बाटल्यो मारल्यो म्हूण कोर्टान केस केल्ली. तशेंच आश्रमांतल्या एका साधकाक सतायलो असोय आरोप तांचेर आशिल्लो अशें आदवोगाद श्रीकांत नायकान सांगलें. पूण ही केस फुडें चलोवपाक कसलोच आदार न्यायाधीशाक मेळना. सुमार 9 वर्सां चलिल्ल्या ह्या केशीचेर न्यायालयान 19 नोव्हेंबराक निमाणो आदेश दिलो. Now they filed a private criminal complaint on the ground that all these three persons with common intention tried to assault the seekers of the ashram and also threw bottles and damaged property of the ashram. JMFC Kota held that there was no ground to proceed with the case, there was no incriminating evidence and therefore the accused were discharged. फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. सरकारी प्राथमीक शाळांनी साधन सुविधा व्यवस्थित नाशिल्ल्यान भुरग्यांचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत चल्ला. गोंयांतल्या प्राथमीक शाळांचो दर्जो सुदारपाक जाय, तेन्नाच भुरगीं सरकारी शाळांनी शिकपाक येतलीं. कळंगूटचो आमदार तशेंच उपसभापती मायकल लोबो म्हणटा. लोबोन शुक्रारा कळंगूटच्या सरकारी प्राथमीक शाळेक भेट दिवन पळोवणी केली. गोंय पायाभूत साधन सुविधा विकास महामंडळान ही शाळा सारकी करपाक घेतल्या. कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी which are government primary schools. GPS schools जितकी आहा तितकी आमी अपग्रेडेशनाक घेतलेली आहा. GSIDC has taken up the job under the chairmanship of Honorable CM. आणि भितर स्मार्ट बेंचीस आणि चेअर्स, तितून स्मार्ट ग्रीन बोर्ड्स, पेंटिंग, कंप्लीट जे रूफ पिड्यार जाल्लो आमकां न्यू रूफ घालून दिल्लो आहा. खूब अहे GPS स्कूल्स आहा तांकां टॉयलेटूच ना. सो आमचो रिक्वेस्ट आहा GSIDCक आनी सगळे जे PTAs आसता, पेरंट टिचर्स एसोसिएशन ऑफ GPS इन गोवा, दे शूड immediately identify a place touching the school or within one room of the school and build toilets. Toilets are very important. हे सगळे अपग्रेडेशन आमी इतल्याकूच लागून करता की भुरगीं गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान येवची. आयज कमी जायत गेल्ले आहा. आमी अपग्रेडेशन केल्ले आहा. आमचे सावंतावाडो स्कुलान भुरगीं वाडलेलीं आहा. स्ट्रेंथ जो कमी जायत वयतालो तो आमचो 100 वयर गेल्लो आहा. आयज ह्या स्कुलान आमी अपग्रेडेशन बरें केल्लें आहा. क्वॉलिटी टिचर्स इज द नीड ऑफ द आवर. 180 न्यू टिचर्स गव्हर्मेंट घेता आतां. आयज हे 15 दिसांक तांकां लेटर्स येवपाची आहा, अपॉयंटमेंट लेटर्स. सो इंग्लीश मिडियम आसा एक सब्जेक्ट आहा. म्हाका दिसता इंग्लीश मिडियमाक मोर स्ट्रेस दिवपाची गरज आहा आनी कोंकणी आनी मराठीकूय स्ट्रेस दिवंक जाय. अशें न्हू तें निग्लेक्ट करप. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तशेंच ताज्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा.
देव बरें करूं.